नमस्कार, बळे प्रुडंट खबरो। गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात कमळच, दोन्ही कडेन बीजेपी। गुजरातात 22 वर्षांची इन्कम्बन्सी असूनही 6 फावट बीजेपी। हिमाचलात काँग्रेस बीजेपीच्या अर्ध्यानही ना। पंचायतींक कोयरा विल्याक फंड 1 लाखांवेल्यान 5 ते 9 लाखां मेरेन वाडोवपाचो प्रस्ताव। 2019 गोंय गार्बेज मुक्तीचो प्लान। जानेरात सगळ्या पंचायती बरोबर बसका। साधारण 250 स्क्वेअर मेत्रा मेरेन घर बांदतल्या गोंयकारांक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स माफ। सरकाराचो प्लान। विधेयक पास। बेकायदेशीर दोंगर कापणी, शेतां, ऑर्चर्ड जमनीर सेटलमेंट करतल्यांचेर बडी। हॉस्पिशियोचे मॉर्ग सदांच फुल। बॉडी जीएमसीत धाडटात म्हूण विधानसभेत इश्यू। मुख्यमंत्री म्हणटा ईएसआयचे मॉर्ग मार्च मेरेन सुरू। अनवळखी बॉडींचो विलो लावप चल्ला। जेआरसी कडेन कबलातीक गोंय सरकार तयार, मात तांच्या वाढीव वीज दरांचे सक्तीचो हुस्को। मुख्यमंत्री म्हणटा कोळसो नाका म्हणटाल्यांनी म्हारग ग्रीन पॉवर वापरपाची दवरची तयारी। WRD खात्याचे ऑनलायन पोर्टल, रेस्ट हाऊसाचे बुकिंग। नितळ गोंय नितळ बांय स्किमी खातीरय ऑनलायन नोंदणी। मंत्री म्हणटा व्यवहार ऑनलायन जाता तितले गैरव्यवहार कमी। आणि गोंय मुक्ती दिसाक चर्चिल ब्रदर्साची पहिली होम गेम। सध्या आय लिगांत चर्चिल मूळच्या पावड्यार। गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातही कमळच, दोन्ही कडेन बीजेपी जिखली। गुजराताक सेगीत 22 वर्षांची इन्कम्बन्सी असूनही 6 फावट बीजेपी जिखली। काँग्रेसीन मातशी फायट दिली खरी, मात राहुल गांधीचो अध्यक्षपदाचो कार्यकाळ सुरू जातनाच काँग्रेसीन वगडायिल्लीं ही 2 राज्यां। हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस बीजेपीच्या अर्ध्यारय ना। निकाला उपरांत दिल्ली सावन गोंया मेरेन फुडाऱ्यांनी मोदीचो जय हो केलो। गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश दोनूय राज्यांनी बीजेपीच। हिमाचलाच्या लोकांनी काँग्रेसीक सत्तेवेल्यान देऊन बीजेपी घाडली, जाल्यार मुख्यमंत्री म्हूण मोदीचेर 5 टर्म विश्वास दवरपी गुजरातच्या लोकांनी प्रधानमंत्री मोदीकय तेको दिवन सेगीत 6 फावट बीजेपीक जिखयली। दलित, ओबीसी आणि पटेलांचे जातीय समीकरण साधपाचे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीचे सोशल इंजिनियरिंग फेल गेले। जीएसटी आणि नोटबंदी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न तापोवनय काँग्रेसीक जिखप जमले ना। 22 वर्षांचे एंटी इन्कम्बन्सीचोय काँग्रेस फायदो घेवंक शकली ना। हिमाचल प्रदेश ने जिस प्रकार से नतीजे दिखाए वो इस बात को सबूत देते हैं कि अगर आप विकास नहीं करते हैं, अगर आप गलत कामों में उलझे हुए हैं, गलत काम आपकी प्राथमिकता है, तो 5 साल के बाद जनता आपको स्वीकार नहीं करती है। गुजरात के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये अभूतपूर्व चुनाव है कि मोदी जी की विकास की यात्रा में उन्होंने अपना भरोसा जताया है और फिर एक बार गुजरात में हमें सेवा करने का मौका दिया है। हिमाचल में हमें विकास की यात्रा में जुड़ने के लिए मौका दिया है और तुष्टीकरण के ऊपर विकासवाद की जीत है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स की जीत है। मुख्यमंत्री पर्रीकारान जैताचे श्रेय मोदीक दिले। सगळे फोर्सीस एकत्र आले। पटीदार आंदोलनाचे हार्दिक पटेल, मागीर अन्य सगळे विरोधक एकत्र जावन तांच्यांनी एक जॉयंट कॅम्पेन भारतीय जनता पक्ष आणि मोदीजी पर्टिक्युलरली हांकां डिफेम करपाचो एक जॉयंट कॅम्पेन जरी केलो तरी म्हाका दिसता गुजरातच्या लोकांक एपल इज एन एपल हें खबर आसा, सत्य खबर आसा।
22 वर्साची इन्कम्बन्सी आसून सुद्धा आणि सगळे विरोधक एकत्र जावन तांच्यांनी आपलो जीव तोडून प्रयत्न करून सुद्धा गुजरातेन भारतीय जनता पक्षाक एक बरें यश प्राप्त जाल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पंचायतींक कोयराविल्याक मेळटा तो फंड 1 लाखांवेल्यान 5 ते 9 लाखां मेरेन वाडोवपाचो सरकाराचो प्रस्ताव चल्ला. 2019 म्हणल्यार गोंय गार्बेज मुक्त करपाचो प्लान केला. हे विशीं निश्चित स्कीम जानेवारीच्या दुसरे सप्तका मेरेन तयार जाल्या उपरांत सगळ्या पंचायतीची बसका आपोवन सरकार प्लान क्लियर करतलो म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गार्बेजीचेर नवी डेडलायन दिल्या. काणकोणच्या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटाचो विशय आयिल्लो थंयच्यान इश्यू गोंयच्या गार्बेजीचेर पावलो. Because sir, पयले सद्याक तो ट्रीटमेंट प्लांट जो अक्वायर केला थिंगा it is surrounded on 3 sides by forest department and forest department for entry of the trucks there is charging 25,000 per year. काणकोण म्युनिसिपालिटीन म्हाका बरोवनी हांव वेव करता 1 रुपयाक दिता. हेजेर मातशें सीएमान लक्ष घालून खंय तरी कलेक्शनाचेर आमकां मदत करची अशी विनंती करता. काणकोणा पयलीं करची मागीर आमकांय करची अशें. स्पीकर सर, जानेवारीच्या पयले किंवा दुसऱ्या आठवड्यान सगळ्या पंचायतींची आणि सगळ्या म्युनिसिपालिटींची मिटींग हांव कॉल करपाचो आसा. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या संदर्भात जे आमी कितें प्रोसिजर ठरयल्या त्या प्रोसिजराची माहिती तांकां दितात, कितें उपलब्ध जातलें. कारण आमी सगळो ग्रावंड वर्क चालू केल्लो. तो ग्रावंड वर्क जाल्या शिवाय असल्यो गजाली फायनलिटीक व्हरपाक येना. ती मिटींग जाली की तांकांय डायरेक्शन क्लियर मेळटलें. पंचायतींनी पयशे कलेक्शन आनी सेग्रिगेशन करपाक पयशे वाडोवपाची प्रपोजल हें ऑलरेडी फायनान्स डिपार्टमेंटान फायनल स्टेजीर आहा. बहुतेक करून क्रिसमसा पर्यंत ते क्लियर जावंक जाय किंवा न्यू इयर पर्यंत डेफिनेटली क्लियर जातलें. आयज जो 1 लाख मेळटा तो 1 लाखा वयल्यान 5 लाखा पासून 8-9 लाखा पर्यंत वाड भितर आसा. त्यामुळे पयशे हो विशय ना. प्रॉब्लेम कितें जाता, बऱ्याचदा काही लोकल सोल्युशन काडटात पळय ती टॅक्निकली वायेबल सोल्युशन नासतात. त्यामुळे ते फेलियर जाता. म्हणून हांवें सांगलें की काणकोण म्युनिसिपालिटीक म्हाका प्रपोजल धाडून दी. सिवील वर्क जे आसा ते म्युनिसिपालिटीन DMAक धाडचें. तातूंतल्यान हांव एप्रूव करून दिता. म्हजे कडेन हाडून दित जाल्यार हांव रोखडें क्लियर करून दिता. एक प्रायोरिटी विशय घेतला कारण 2019 पर्यंत गोवा पूर्ण गार्बेज मुक्त करपाचें आमचें हें आसा. ताज्या खातीर लागणाऱ्यो ज्यो कितें सगळ्यो पळय प्रक्रिया आसा त्यो चालू जाल्ल्यो आसा. आनीक म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर बऱ्याच हांकां क्लियर डायरेक्शन हाजेर मेळटलें. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.